मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती मनयली पुराय भारतात. गोंयच्या जायत्या सुवातांनी ताच्यो यादी, संघर्ष आनी विचारांचो जालो जागर. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान इलेक्शन कमिशनात वचून मागली ड्युअल वोटिंगाचेर चौकशी. इलेक्शन लागीं पावला म्हण हो स्टंट काय कितें, विचारता आरजीपी. सोनारवाडो चाळ सांतिमोळराया वाठारात खुनाची घडिल्ली घडणूक. एकलो सापडिल्लो, दुसऱ्याक पुलिसांनी केलो आयज अटक. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान इलेक्शन कमिशनात वचून ड्युअल वोटिंगाचेर चौकशी करपाचे मागले. इलेक्शन लागीं पावला म्हण हो स्टंट काय कितें, आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाक उजरावन काडले. गोयच्या भाषेचो अपमान करता तांकां घेवन आमचो सरकार कार्यावळी करतात. भायल्यांची मतां मेळोवपाक भाजप बिहार, राजस्थान, ओडिशा दीस मनयता. गोंयांत भायल्यांनी वेवसाय करून गोंयकारांकय काम दिवपाचें सरकारान मागलां. हाचेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान भाजपाच्या नव्या पावलाचेर टिका केली. आमच्या आमदारान विरेश बोरकरान आमी असेंब्लीन हे घातले की असेंब्लीन वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन ड्युअल वोटिंग कार्डाचो आमचो आमदार विरेश बोरकर त्यांनी प्रश्न मांडलो. त्यांनी जेन्ना क्वेश्चन विचारलेले की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल करपाक सरकारान कितें स्टेप घेतला काय जाल्यार सरकाराचो आन्सर आसलो नो म्हणून. विरेशान जेन्ना डिबेट चालू केली, विरेशान जेन्ना वोटिंग कार्डाक विथ प्रूफ दाखयली, कर्नाटकाची वोटिंग कार्ड गोंयानूय आसा, कर्नाटकाय आसा, महाराष्ट्रानूय आसा, गोंयानूय आसा, अशी डायरेक्ट तेणे विथ प्रूफ सॅम्पल दाखयली. तेन्ना सीएमान सांगले की हे आमकां पडना, ते इलेक्शन कमिशनाक पडटा म्हणून ते आमी कॅन्सल करचे ना म्हणून. हेच्या वयल्यान तेंच्यान दाखोवन दिले की तेंकां मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाची ना. गोंयच्या असेंब्लीन फर्स्ट टाइम विथ प्रूफ आरजीपीचो एमएलए ते वोटिंग कार्डां दाखयता. हेचेर सगळ्या आमदारांनी एक्चुअली जर ते गोंयकारांक लागून काम करता, गोंयकार जर तांकां गोंयांत गोंयकारूच जाय आनी गोंयकारूच लिगल वोटर जाय जाल्यार हे सगळे ते उठोवन डिमांड करपाचे की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल जावपाक जाय म्हणून. ते आतां 1016 ही नांवां एका घराचेर कशी आहा, ही चर्चीच्या फाटल्यान आहा, कपेला फाटल्यान आहा, रस्त्याचेर आहा, सगळी इलिगल वयता, सगळी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन वयता. उडेंतलो दामू नायक आसा कापासतात, दामू नायक वचून थंय उडोवपाक शकता, ही कॅन्सल करपाक शकता. हे तुमकां फक्त 3च वोट दाखयला, 3च. ऑल ओव्हर गोवा पाट घातलेली आसा, ऑल ओव्हर गोवा. थोडे आमचे भुरगे यांच्या फाटल्यान नाचतात, जय हिंदुत्व जय श्रीराम म्हणून नारे लायतात. अरे श्रीरामाचे आनी ह्या भूताचे नाले वोटिंगेचे काय रिलेशन ना. हे तुमचे पाड घालता, तुमचे अस्तित्व, तुमचे फ्युचर काढून विकतात आणि दामू नायक आणि बीजेपी नाटकां करता. मोदी का सपना अगर साकार करना है तो हमें गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार चुनकर देकर उनका साथ देना. शायद आप लोगों का वोट बैंक भी इधर स्टोरी हुआ है वोटिंग कार्ड. तो मेरा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको क्या मांगूंगा आपसे, तो इसके लिए मैं मांगता हूँ तो क्योंकि मांगता हूँ वोट जरूर देना. तिने कितें म्हटलें की आपका तेजे तोंडान येयले ते बँक वोट बैंक हे उतार येयले. तो म्हणटा आपका इधर वोट बैंक हुआ है आणि तुम्ही आमकां वोट दिवचे, आपण तुमच्याकडे एकूच गजाल मागतलो ते म्हटल्यार बीजेपीक वोट. आता कोण सांगता, दामू नायक सांगता. आता दुसरें, सीएम जेन्ना बिहारच्या प्रोग्रामाक ओपनली गेलो थंय तो तेंचो कशी हे स्तुती करता ते आयका. बहुत शुभकामनाएं देते हुए अब बिहार के लोग जो गोवा में रह रहे हैं और गोवा में उन्होंने योगदान दिया, अपना नाम किया, लोगों को काम दिया, इन सभी का मेरे हस्ते सत्कार हुआ. इन सभी का मैं फिर एक बार कितें म्हणटा, बिहार के लोग यहाँ काम किया आणि काम दिया म्हणजे गोंयकारांक काम दिले म्हणटा तो आतां बिहारांनी आणि त्यांचो सत्कार त्यांनी केलो. आणि तिसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हटल्यार
तो सगळ्यांक खबर आसा तेणी कशें गोंयकारांक मारवाड्या कडेन कामाक राव म्हणून सांगले ते मारवाड्यांक सांगले की गोंयकारा कडेन कामाक राव म्हणून हेच न्हू तर हे कर्नाटकाच्या प्रोग्रामांक एवरी डे मेल्ले असतात कर्नाटकाचो बिचोले प्रोग्राम जावं वास्को प्रोग्राम जावं तेंचे टोपयो घालतात आनी तेंचो जो कर्नाटका वेदिका म्हणून जो ग्रुप आसा पळय तो सामको एक्स्ट्रीमिस्ट जो थंयसर मराठी सहन करिना थंयसर तो कोंकणी सहन करिना इंग्लीश करिना सामको एक्स्ट्रीमिस्ट ते ग्रुपाक घेवन ते एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुपाक घेवन आमी आरजी आसून आमी केन्ना खंयच्या कोणाचे कन्नड बरयला नाजाल्यार आनी कितें बरयला थंय वचून आमी पेंड मारूंक ना आमी कोणाक बोडोवंक ना केन्ना वायलन्स करूंक ना आमी कितें मागताले हक्कान मागता जाल्यार हो ग्रुप थंय दादागिरी करता आनी ह्या ग्रुपाक घेवन हे हांगा कल्चरल प्रोग्राम करतात गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. राज्यात गुन्ह्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत असा. सोनारवाडो चाळ सांतिमोळ राया वाठारात खुनाची घडणूक घडिल्ल्यान वाठारात बरीच खवदळ पातळिल्ली. 3 जाण भाड्याचे कुडीत रावताले. 2 रूम पार्टनरांनी काय किरकोळ कारणांक लागून ओडिसाच्या एका दादल्याचो खून केल्लो. एकल्याक पोलीस अटक केल्लो जाल्यार दुसऱ्या दुबाविताक पुलिसांनी आयज अटक केलो. खुनाचे कारण अजून मेरेन गुपीत असा. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. राय हांगा मर्डर जाल्ली ती सोनारबाट जी चाळ आसा ह्या चाळीक मर्डर जाली आनी ती मर्डर जाल्ली खांद्रेश्वर साबार म्हणटा त्या 38 वर्साच्या ह्या 40 वर्सां भुरग्या ह्या दादल्याची मर्डर जाल्ली. आनीक ह्या हेजेर एक एक्यूज जो आसा हे सबासीस दिशन माजी म्हणटा तेका अरेस्ट कालच केल्लो. आनीक दुसरो मेन एक्यूज जो आसा हो एक्यूज खंय तरी एक्सपॉन्डिंग जाला आनी तो पळोवन गेल्लो. पण आज रबी म्हाजी म्हणटा एक्युजाक हो 28 वर्सांचो भुरगो आसा हेका मायना तरी पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले कडेन आसा आनी सद्या तेका पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा. हो जेन्ना रबी म्हाजी म्हण तो एक्यूज आसा नंबर 1 हो पळोवन गेल्लो आनी तो प्रत्येका कडेन मडगांवच्यान लिफ्ट मागोन मागोन तो कुठ्ठाळी हांगा पावलो आनी कुठ्ठाळी जेन्ना पावलो तेन्ना खंय तरी एक इन्फॉर्मेशन जे आसा हे जो मायना तरी PI आसा ह्या PIक मेळ्ळे आनी PIन रोखडेच आपल्याला स्टाफ धरून तेजे लोकेशन काडले आनी तेका कुठ्ठाळी हांगा अरेस्ट केलो. आनीक अरेस्ट करतरी आज जो एक्यूज आसा हो मायना तरी पुलिसां फुडें आसा आनीक जो PI आसा हो सद्याक इन्वेस्टिगेशन करता आनीक मागीर हेका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले कित्याक म्हणल्यार आजून तेका हाडला आजुनूय तेका अरेस्ट दाखयला ना आतां दाखयता अरेस्ट आनी मागीर तेका प्रोड्यूस करतले कोर्टाक आनी तेजे कडच्यान तेणें कित्या मारल तें कळटलें कित्याक आजुनूय कित्या खातीर मेन मोटो जो आसा हो कित्या खातीर मारला हो आजुनूय कळना. आतां पळोवया मायना कोर्टाचो PIचो अरुण गांव देसाय आसा हो फुडली इन्वेस्टिगेशन करता आनी तेणें एक टीम काडल्यो. तेणी 2 टीम काडल्यो. ह्या 2 टिमींनी बरें काम केलें आसा. एक टिमीन एक एक्युजा धरलो आनी दुसरी टिमीनी ह्या एक्युजा धरले कडेन आसा. आतां पळोवया की कोर्ट तेका कितले दिसांचो रिमांड दितलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 14 एप्रिल हो दीस भारतभर आंबेडकर जयंती म्हणून मनयतात. भारतीय संविधाना फाटलो मनीस आणि देशातल्या सामाजिक न्याय आणि शिक्षणिक समानताये खातीर एक बळिश्ठ आवाज आशिल्ला डॉक्टर BR आंबेडकराची 134वी जयंती पुराय भारतात मनयली. या निमतान तांच्यो यादी, संघर्ष आणि ताच्या विचारांचो जागर जालो. पळयात. उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है. हर दिन, हर फैसला, हर नीति
बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जी अशी घटना आमी घटने बरयल्ली आसा ते घटने दिसर आमी वचपाचो आणि आयज आमी सगळे एकत्र येवन बाबासाहेब आंबेडकरांची आमी हे जयंती साजरी करता. सगळ्यांनी एकत्र येऊन देश पुढे व्हरपाक आणि तशेंच देश फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी वावरचें अशी त्यांची सदांच एक हें आसताली आणि अशें महान व्यक्तिमत्व. त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी कॉन्स्टिट्यूशन खबर आसतली की हे कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आदारार आतां आमचो देश चलता आणि तेजेच बसता आमी शिकवण ही आमी सगळ्या लोकांना आस्वाद शिक्षण घेवन सगळ्या यूथ जे आमचे फुडें आसा यूथ पिळगी जे आसा तेणे सुद्दां तेंचे आचार विचार तेंचे जे त्यांनी जे कॉन्स्टिट्यूशनात जे बरयलां त्या प्रमाणे आमी वचपा जाय. आज डॉक्टर भीमराव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीक हाजीर आशिल्ले सगळे बाबासाहेब आंबेडकरांचे तुम्ही सगळे फॉलोअर भक्त तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. जय भीम. आज या देशान रावपी प्रत्येक सामान्य मनीस बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा ते फक्त दलिताचे नाशिल्ले. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा ते प्रत्येक नागरिक या देशान रावपी मनशाचो अधिकार जर तर आज कोणे दिला जाल्यार तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही एका बरोबर येतात तेन्ना तुमचो उन्नती जाता. आता हे शिक्षण घेतल्या शिवाय फुडें कांय प्रोग्रेस कांय ना. बेश्टेच रिजर्वेशन म्हणलें म्हणून जायना पूण तातूंत तुमी जगा बरोबर कशें वचप हें पळोवपाक जाय. आमी जगाच्या लेवलाचेर आसात काय ना हें पळोवपाक जाय. खूप महान व्यक्ती आहे. त्यांच्याबद्दल त्यांचे आचार विचार या विचारात आम्ही सर्वजण चालतो. पण फक्त त्यांच्या जयंती साजऱ्या करून त्यांचे उदो करून हे चालणार नाही. तर त्यांचे विचार ज्याची प्रगल्भता आहे त्या विचारांची आज समाजात रुजण्याची गरज आहे. आपण जयंत्या साजऱ्या करतो, पुण्यतिथी साजरा करतो आणि तेवढ्यापुरती त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचतो. पण समाजात वावरताना आपण बाबासाहेबांचे विचार कितपत अंमलात आणतो हेही पाहण्याचं गरजेचं आहे. आणि आमचे हे दलित बांधवांना न्याय मिळवण्यासाठी ते सतत कार्यरत राहिले, ते प्रयत्नरत राहिले. आणि अशा ह्या महामानव भीमराव आंबेडकर त्यांची लोकांमध्ये इतकी त्यांची आवड होती, त्या लोकांमध्ये त्यांचं प्रेम होतं की सगळे लोक या महामानवाला बाबासाहेब या नावाने ओळखू लागले. त्यांचं खरं तर नाव होतं भीमराव आंबेडकर, परंतु संबंध देशामध्ये त्यांना बाबासाहेब या नावाने सगळे लोक ओळखत होते. पयलीं आमी 12 तास काम करताले, आयज आमी 8 तास काम करता. समजा एक्स्ट्रा जर आमी केले जाल्यार आमकां ओवर टायम आमकां दिलो वयता. हे सगळे जे आसा हे घटनेन आमकां दिल्लें आसा. आमचे गोवा राज्य तसोच आमचो पेडणे शहर हो सुद्धा फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी एकमेकांक साथ दिवन आमी सगळे फुडें व्हरपाची गरज आसा. की आता लहानसा मंडप घालून म्हणजे 14 एप्रिलला आम्हाला द्यावा. आम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी असू. आम्हाला आमच्याकडनंही तुम्ही काय समजा हवं असले मदत हवी असली ती आम्ही मदत करायला तयार असू. फक्त पुस्तक वाचले म्हणजेच अभ्यास नव्हे. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. फक्त पुस्तक वाचले म्हणून अभ्यास नव्हे. जे फायर स्टेशन आसा मडगांवचे हेणी एक ह्या खातीर एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन दवरले कडेन आसा. आनी ह्या ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन दवरपाचो एकच उद्देश आसा की जे फायर ब्रिगेड वाले जे काम करतात, जे रात आनी दीस न पळयना आसतना जे काम करतात त्या हेजेर एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन दवरले कडेन आसा. खुबशे भुरगीं जे आसात त्या ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेतले कडेन आसा. आनीक हे करता आसतना तेंचो मेन एम आसा म्हणटा तो की जे फायर जातना कशी जाता तेजी एक
देखाव जो आसा वो ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक दवरले कडेन आसा आनी त्याच हेचेर तेणी ते कॉम्पिटिशन आज दवरले कडेन आसा रवींद्र भवना हांगा. Today we are organizing all Goa poster competition. This is fire safety awareness program. So there are two groups. One group is age between 7 to 10 and group 2 11 to 14. So main this thing the group 1 topic was flame of harmony and distraction, and group 2 fire safety champions protect, prevent and prepare. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. बंगालाच्या उपसागराचेर आनी मध्य प्रदेशाचेर हालींच अस्थिर हवामानाक चालना दिवपी चक्रीवादळ आता उणें जाला. देशातल्या हेर वाठारांनी उण्या दाबाचे वाठार कायम असले तरी या सप्तकात गोंयच्या दर्यादेगेर पावसाची शक्यताय ना. आर्द्रताय कमी उरतली, पूण उष्ण आनी चड अस्वस्थ करपी परिस्थिती जातली. मंगळारा उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस आसपाचो अदमास उक्तायला. पूण चड आर्द्रताय आशिल्ल्यान आनीकूय उष्णताय जाणवपाची शक्यताय आसा. सकाळीं धुकें पडटलें. बंगालाच्या उपसागराचेर आनी मध्य प्रदेशाचेर चक्रीवादळाचें संक्रमण दुबळें. गोंयांत पावसाची शक्यताय ना. उण्या दाबाचो वाठार, पूण गोंयचे दर्यादेगेर ताचो परिणाम जावचो ना. आर्द्रताय चालूच, परिस्थिती चड उष्ण. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.